आमच्या मोगाच्या पासत जी आजुनूय साल्वार जावंक नात तांचे खातीर आमच्यान मागणें कशें करूं येता? पयले सुवातेर जो मनीस आजुनूय साल्वार जावंक ना ताणें जाणो जावंक जाय वो शिकूंक जाय की ताच्यान वो आपणाच्यानूच आपणाक साल्वार करूंक जायना वो सोडवून जोडूंक जायना म्हूण. जायते फावटी लोक आपल्या मोगाच्या मनशां खातीर मागणें करता आसतना निर्शेतात, कित्याक तीं खऱ्यांनीच चिंतूंक लागतात की आपली मागणी फायद्याक पडटात काय. तांचो कितें तरी लाभ जाता काय, कित्याक तीं नकळत देवाच्या जाणवाये आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें मागणें कशें करूंक जाय पळय तें. तीं आपली मागणी अशीच हे वाटेन आनी ते वाटेन उडयतात, समजोन वो बोरवांसो धरून की कितें तरी बरें येतलें म्हूण. पूण आमी समजूंक ना की आमचो मोगाचो मनीस वायट न्हय, पूण देंवचार वायट. ताच्या भितर देंवचाराचो आत्मो आसा, ताका लागून तो तसो वागता. खंयचोच मनीस जो खरेपणी समजतालो जेजून सोडवण वो तारण दिलां पळय तें, तो ती सोडवण आपलेच ओस्तोंगी नाकारतलो आसलो? कोणूच न्हय. तर इतलो लोक साल्वार जायनासतना कित्याक उरल्यात काय? कोरिंथकाराची दुसरी चीट 4 आनी 4 वळ अशें म्हणटा, कित्याक ह्या संवसाराचो देव ह्या युगाच्या देवान म्हणगे देंवचारान तांची मनां कुड्डी केल्यांत. दुसरी कोरिंथकाराची चीट 11 14 वळ सांगता की देंवचारान वो सैतान पर्यान उजवाडाचे आंज वो तेजवंत देवदूतांचे वो सवंग घेवन दिश्टी पडटा. ताणें आपल्या मोगाच्या मनशाचें मन काळोखांत दवरलेलें आसा आनी तांच्या मनार एक कुड्डेपणाचो पड्डो घाल्लो आसा. ह्याच खातीर तीं देंवचाराच्या उतराचें सोत मानून घेनात. ह्याच खातीर तीं देवाच्या उतराचें सोत मानून घेनात, कित्याक देंवचार जाणो तीं तर तें सोत मानून घेत जाल्यार देवाचे मोहिमेवंत उतराचो उजवाड जें जावन आसा देवाचेंच रूप, हो उजवाड तांचेर फांगतलो आनी ह्या वरवीं तांची सुटका जातली. एक पावट तुका कळ्ळें की देंवचार तुजो मोगाचो न्हय म्हूण तो खरो प्रश्न तुज्या मागण्याचें पयलें पावल सिद्ध जाता. तुवें त्या देंवचाराक तुज्या मोगाच्या वाटेंतलो भायर घालूंक जाय. जशें जेजून म्हणलां, कसो कोणाच्यान एका बलिश्ट मनशाच्या घरांत भितर सरून ताचो माल लुटूंक जायत? पयलो ताणें त्या बलिश्ट मनशांक बांदल्या शिवाय? हें आमकां मातेवाच्या 12 29 वळीन मेळटा. तुज्यान जायना म्हणटच ताका पयलो बांदून घाल म्हूण तूं आत्म्या म्हज्या, तुवें अशें म्हणूंक जाय, आत्म्या म्हज्या मोगाच्या जिवितांत वावूर करतल्या बरे खबरेंतलो ताका पयस करताय देवाच्या राज्यांतलो भायर दवरूंक. हांव तुका आतां बांदून घालतां. हांव जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्ताचो. म्हाका ताचो अधिकार आनी नितीवंतपण मेळ्ळां आनी ताच्या नांवांत हांव तुका हुकूम घालतां, तुजो वावर बंद कर. हांव तुजें घर पिड्ड्यार करतां देवाच्या उतरा प्रमाणें आनी हांव तातूंत भितर सरतां म्हज्या मोगाच्याक तुज्या हातांतलो सोडोवंक. आतां तुजो मोगाचो मनीस त्या देंवचाराक तुवें भायर काडलोय त्या परस ओदीक वेगीं ताका परत येवकार दीत. पूण तुज्यान त्या आत्म्याक बांदूंक जाता आनी बांदूनच दवरूंक जाता.
तुका मागण्याचें दुसरें पावल मेळटा हे वळींत. मातेवाचे 9 आवेसवर 30:7 ते 30:8 वळ. थंय जेजू पळयतालो ते उरपोजीक जांकां जायत्यो गरजो आसल्यो आनी ताणें शिसांक म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं वावराडी धाड म्हूण मागात. देवाचें उतर आयकून आनी आयकून भावार्थ येता. रोमकाराचो 10 आवेसवर 17 वळ अशें म्हणटा, देखून तुवें पळोवंक जाय तुज्या मोगाच्या मनशाच्या काळजांत आनी कानांत देवाचें उतर भितर सरता जाल्यार. एक पावट तुवें तुज्या मोगाच्या पासत तशें मागणें म्हणटोच तेन्ना थावन तुजो भावार्थ कोरण्यांनी दाखय. तो तुजो मोगाचो वो मोगाचें बरें जाल्ले परी आपलें मन बदल्ल्या परी जितले पावट तूं तुज्या मोगाच्याक पळयताय अशें म्हण. देवाक वाखाणणी. जेजूक ओळखोंक काय बरें न्हय? तेन्ना तूं पळय परिस्थिती कशी बदलता ती. हांगा हें सादें मागणें आसा. तुजो मोगाचो वो मोगाचें जाणें आपलें जिवीत बदलपाची गरज आसा ताचे पासत. जेन्ना तूं देवाचें उतर उलयताय, उगडास दवर की तें उतर परतें रितें वेचें ना. तें ज्या वावरा पासत धाडलां तो वावर करूनच परत वेतलें अशें आमकां इजायेल प्रवेदाचो 50:5 आवेसवर 11 वळ म्हणटा. बापा, हांव तुजे मुखार येतां मागण्यान आनी भावार्थान, सोत मानून. तुजें उतर म्हणटा की तुका जाय सगल्या मनशाचें तारण जोडूंक आनी तुजें सोत कितें तें जाणो जावंक. देखून हांव आयच्या दिसा तुजे मुखार हाडटां. नांव घेत तुज्या मोगाच्या मनशाचें. हांव सैतानाची पदवी ताच्या कामांनी मोडून उडयतां. परत ताचें नांव घे. ताच्या जिवितांत जेजूच्या नांवान आतां तो बांदलोलो आसतना तुजे लागीं मागता. धाड म्हूण बरे खबरेचे पूर्ण वावराडी ताच्या जिवितांत जे अशे तरेन जेजूची बरी खबर वांटले की म्हजो मोगाचो, परत नांव घे, तो वो ती आयकतलो वो आयकतलें आनी समजतलो वो समजतलें. जशें सोत तांकां कळोन येतलें, हांव सोत मानतां की हो मोगाचो मनीस, नांव घे ताचें, आपले दोळे बरे खबरेक उगडटलो वो उगडटलें आनी देंवचाराच्या फासांतली सुटोन जेजूक आपलो सोमी म्हूण मानून घेतलें. बापा, हांव तुजे लागीं मागतां. नांव घे परत. हाका देवाची खोशी कळीत कर आनी संपूर्ण आत्मीक जाणवायेन भर म्हूण. जशें हांव ताचे व तिचे पासत विनोती करतां, हांव सोत मानतां पवित्र आत्म्याची शक्ती ताचे भितर आपलो वावर करता म्हूण. आनी आतां थावन हांव वाखाणणी आनी आर्गां तुका दितां ताच्या तारणा पासत. म्हाका खात्री आसा तूं सदांच चतूर आनी वावर करताय म्हूण. तुजें उतर आपलो वावर करता तें तूं पळयत आसाय. तें परत रितें तुजेशी वेचें ना. तुका मानता तेंच तें करतलें आनी करूंक धाडटा तो वावर बरे तरेन करतलें. देखून म्हजी भावार्थाची उचारणी जावन आसा, देवान बरो वावर त्या मनशाच्या जिवितांत सुरू केला आनी तो तें काम पूर्ण करतलो. जेजू ख्रिस्ताच्या येण्याक जेजूच्या नांवान आमेन.